हल्दिया दी गोवाचे बेकायदेशीर बांधकाम केशीत मुखेल शार आणि नगर नियोजक पुत्तूराजू घुसपला म्हणून गोवा बचाव अभियानान आरोप केला. जीबीए ताचेर कारवाय करची म्हणून मागता. पुत्तूराजून हायकोर्टाक चुकीची माहिती दिली म्हणून जीबीएचो दावो. ह्या हॉटेलाचो कांय भाग बेकायदेशीर म्हणून हायकोर्टान हालींच निकाल दिला. मुख्यमंत्र्यान पुत्तूराजूचेर कारवाय केली ना जाल्यार रस्त्यार दिवपाची शिटकावणी गोवा बचाव अभियानान दिल्या. हल्दिया दी गोवाचे बेकायदेशीर बांधकाम केशीन मुखेल टाउन प्लॅनर पुत्तूराजू घुसपला म्हूण जीबीएन आरोप केला. पुत्तूराजून हे केशीन हायकोर्टान दिल्ल्या एफिडेव्हिटान चुकीची माहिती दिल्या. हायकोर्टान ती माहिती चुकीची म्हणपाचें स्पश्ट जाला. कोर्टान हल्दियाचे 18 रेजिडेन्शियल ब्लॉक बेकायदेशीर म्हूण निकाल दिला. GBA is demanding that in view of the false statements made by the chief town planner that he should step down immediately and an inquiry should be conducted as to the false submissions made in court. हे प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान बेगीन कारवाय करची. हल्दियाचे बेकायदेशीर ब्लॉक मोडून उडोवचे म्हूण जीबीएची भूमिका. GBA also demands that the illegal constructions that have come up in that 100-meter setback area, which is not permissible, and the judge has very clearly stated, Justice Dalvi, it should be demolished. Now, we are not for regularization of this construction, illegal construction. We are asking for strict action and demolition of the construction. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. ताळगांवच्या रॉयल स्कुलाच्या पालक शिक्षक संघाक तात्पुरती थाकाय मेळ्ळ्या. शाळेचो मुद्दो सुटा मेरेन मुख्याध्यापिका आफोन्सोक शाळेंतल्यान पयस दवरता म्हूण मुख्यमंत्र्यान पालकांक उतर दिलां. ब्रेस्तारा पालकांनी मुख्यमंत्र्याक मेळून परिस्थिती ताच्या कानार घाली. मुख्याध्यापिका शिक्षक आनी भुरग्यांक पिट्टा म्हणून सगळे तिका काडपाक सोदतात. मुख्यमंत्र्याच्या उतराचेर पालक सध्या मातशे थंड जाल्यात. ताळगांवचे रॉयल स्कुलाचो पालक शिक्षक संघ आणि थंयचे मुख्याध्यापिकेचे सध्या पेटला. तिका काडची आणि स्कुलाचेर प्रशासक घालचो म्हूण पालक मागतात. स्कुलाची मुख्याध्यापिका आफोन्सोक चवकशी जाय मेरेन स्कुलांतल्यान पयस दवरतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान पालकांक उत्तर दिलां. आफोन्सो भुरग्यांक पिट्टा म्हूण पालकांनी पुलिशेंत एफआयआर घाला. प्रिन्सिपल आमच्या भुरग्यांक टॉर्चर करता, अशा पद्दतीन टॉर्चर करता की ते हॅरेसमेंट भुरग्या कडेन सहन जायना. भुरग्याक उलटो लटकयता, पांयांक बांदून सकयल 2 फ्लोरारसून सकयल देंवयता. भुरग्यांक टॉयलेटी क्लीन करून लायता. जस्ट फॉर 2 मिनटां लेट येयली जाल्यार तांकां 8 दीस टॉयलेट क्लीन करून घेता आनी भुरग्यां समोर अब्यूज वर्ड यूज करता. शिक्षण खात्याचे टीमीन 2 दीस फाटीं स्कुलांत वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतला. पालक शिक्षक संघा कडेन हे विशयाचेर चर्चाय केल्या. मात उपाय सरकार काडटलो म्हूण सांगिल्ल्यान पालक तिडकले आनी थेट मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे आनी परिस्थिती ताच्या कानार घाली. शिक्षण संचालका कडेन उलोवन प्रश्न जाग्यार घालता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सध्या पालकांक थंड केल्यात. आमकां तुजेर आख्खो विश्वास आसा, तूं आमकां न्याय दितलो. आमची भुरगीं एक दीस थिंगा वयता. सर आतां मेळटा 4-5 दिसांनी पेपरार येता. भुरग्यांक परते लोंबकळटा. हे आमच्या गोंयांत जाता. लोंबकळटा तोंडाक गोळ्या म्हणटा. आख्खे भुरगे उलयता. I have called the director in the afternoon. I will find a way out of it. And I will keep her away from the school till then. तर अशें सीएमान एश्युरन्स दिल्ले आसा ती सध्या एज अ म्हणजे स्कुला कडल्यान तरी पयस करता. मुख्य अध्यापिकेक काडून स्कुलाचेर प्रशासक घालचो म्हूण पालक मागतात. नाजाल्यार स्वता स्कूल चलोवपाची तयारी पालकांनी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.